नमस्कार येवकार गोवा टुडेत सुयश गावणेकार। नवे वर्स उजाडले पोन्न्याच दुयेंसाचो संचार निशाचरांक संचारबंदी अवघ्या देशाचो गोंयांत हुंवार काडली जीप लायली तळ्यार नायट कर्फ्यूची वदंता वाऱ्यार वाशिनाचो मुहूर्त तेकलो जो तो पेंगट बांदून तयार 4 राज्यांची तालीम जाली आता देशभर हाची कोणशार मुक्तीसाठी सुवाळे बिझी गोंयकार सरकार अकलेंत उज्याचो किडो मुक्त राष्ट्राचो विचार काँग्रेसवाले भावले अक्कल ना थाऱ्यार गोंयकार खंय दुकर मतदार इन्सुलतार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स न्यू इयर सेलिब्रेशनाक बॉलिवूड टॉलिवूड धरून देशी टुरिस्टां मेरेन मोटारी जीपी टेम्पो भरून गोंयचे दिशेन भायल्या राज्यांनी रातची संचारबंदी गोंयांत टुरिस्टांचो हुंवार आरोग्य मंत्री राणे म्हणटा नायट कर्फ्यूची फायल घाल्या सीएमा कडेन उलयलां राणेच्या ट्विटान कोफू जावं गोंयांत आज फाल्यां तरी नायट कर्फ्यू ना मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची महत्वाच्या खात्यांबरोबर बसका खात्याचो स्टाफ कामगिरी येणावळ रणनितीचेर चर्चा खात्यांकडच्यान घेतलो सविस्तर नियाळ कोविड वाशीन लॉन्चाची फायनल तयारी मुळावे सुविधा तयार देशी वाशीन खंयचेय खिणाक खबरदारी सोडपाची ना दबाई भी कडाई भी प्रधानमंत्र्याचो नवो मंत्र कोविड वाशिनाचो लॉन्च तेकलो आता देशभर लसीकरणाचो ड्राय रन गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी फाल्यां डिलिव्हरीची तालीम वाशिना विशीं फाल्यां तज्ञ गटाचे बसकेंत निर्णय आनी काँग्रेसीचो मणियारो म्हणटा गोंयकार धुकर मोठो वाद आप म्हणटा गोंयकारांक इन्सुलतार करपाची काँग्रेसीक संवय फुडाऱ्यांनी मागची माफी म्हणटाल्याक काडात नव्या वर्साक देशी टुरिस्टांचो हुंवार न्यू इयर सेलिब्रेशनाक बॉलिवूड टॉलिवूड धरून देशी टुरिस्टां मेरेन मोटारी जीपी टेम्पो भरून गोंयचे दर्या देगांनी 2-4 दिसांक लाखांनी टुरिस्ट गोंयांत विकेंड मेरेन हीच परिस्थिती रेस्टॉरंटां टॅक्सी शेकांची जोड कोविडाची खबरदारी गुट लावन जो तो भोंवत सुटला येरादारी सांबाळूंक पोलिसांची धांवपळ लागच्या राज्यांनी रातची संचारबंदी गोंयांत ना तरी हॅप्पी न्यू इयर देशभरांतल्यान गोंयांत डिसेंबर 31 नायट मनोवपाक आनी नव्या वर्साक येवकार दिवंक मोठ्या प्रमाणात लोक आयल्यात मोठ्या प्रमाणात दर्यादेगांनी पर्यटकांची गर्दी जाल्या तातूंत बॉलिवूड टॉलिवूड स्टार्स आनी व्हीआयपींची भर पडल्या वर्साची निमाणी रात घालून नव्या वर्साक गोंयच्या दर्यावेळांचेर येवकार दिवंक उफाट गर्दी मध्यान राती मेरेन चलपी पार्ट्यां खातीर पर्यटकांच्यो गाडयो दर्यादेगा वाटेन येरादारी सुरळीत उरची म्हूण ट्रॅफिक पुलीस अलर्ट एसपीन हे विशीं म्हायती दिली नाइट अभी आज न्यू ईयर नाइट है और बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो फिर वी हैव पुट अ स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट इन प्लेस टू इंश्योर दैट देयर इज नो ट्रैफिक इशू हमारे ऑल आवर पीआईज एंड एसडीपीओज विल बी इन फील्ड थ्रू आउट द नाइट अलॉन्ग विद ट्रैफिक स्टाफ एंड अदर यूनिट स्टाफ we'll make sure that there is adequate patrolling and police presence in high footfall areas and closer to beaches and wherever there is a high congregation of tourists. We'll simultaneously there is a separate arrangement by traffic police also, and we have put additional staff. Additional staff has been provided to every police station for this purpose, to every especially to the coastal police stations and places where there is a high possibility of persons being present. पर्यटकांनी तसेच पार्ट्यांनी वचपी लोकांनी एसओपी पाळचे म्हणून सरकारी आवाहनां मात पर्यटकांनी एसओपी गुड्ड्याक मारिल्ल्याचे चडशे कडेन चित्र पळयात ही गर्दी चुकून एखाद्याच्या तोंडाक मास्क हेरांक फकत गोंय म्हळ्यार नेम गुड्ड्याक मारून मजा करपाची सुवात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयांत नायट कर्फ्यू वेल्यान बोवाळ सकाळ फुडेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन नायट कर्फ्यूची फायल घाल्या म्हूण ट्वीट केलें आनी गोंयभर खवदळ
गोंयांत नव्या वर्साच्या पार्ट्यांक लाखांनी टुरिस्ट अंदू तर कोविड म्हणी नासतना हिजबा भायर गर्दी. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता आज फाल्यां तरी कर्फ्यू ना. विश्वजितान कोफुजांव केला ताचे कडेन उलयतां म्हूण तो सांगून मेकळो. हेल्थ मिनिस्टरान ट्वीट केला की नाईट कर्फ्यू करतले म्हणून. सो एक फायल तेंच्यांनी मूव केला कितें तरी. सरकारान खंयसरूच नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करूंक ना. आज 31 डिसेंबर फेस्टीव सिजन द स्टेट सगळ्यांनी कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर सरकारची जी SOP आसा म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप एवरीवेअर. ज्या जाग्यार पार्टी जाता आसतली, ज्या जाग्यार हॉटेल्स आसतले, पब्लीक प्लेसीस आसतले, सगळ्यांनी कंट्रोल दवरप गरजेचें आसा. कारण आयच्या घडीक डायरेक्टली नायट कर्फ्यू असो सरकारान डिक्लेअर करूंक ना. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जितके ट्युरिस्ट गोंयांत आयल्या, जितके गोंयचे हॉटेलर्स आसात, जे पार्टी ऑर्गनायझर्स आसात, तांच्यांनी ह्या सगळ्या नॉर्म्साचें पालन करचें. स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर द टुरिस्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्सिंग and to use the mask and sanitizers to take control over the coronavirus. That is my request. Okay, that much. एक आणि ना अशें म्हणटा की फायल तेंच्यांनी मूव केला. आयल्या बीन कितें तुमकां तशी फायल मूव केल्या आसत, बट सरकाराच्या आयचे घडीक नायट कर्फ्यू डिक्लेअर आयज आनी फाल्यां आसना. आयज आनी फाल्यां ना. कित्याक आतां मास बीन आसा न्ही परत रातची. आमी जी मास आसा पळय न्ही तांकां ऑलरेडी सांगलां, तेंच्यांनीय सांगलां की बाबा ते मास्क मोठ्या प्रमाणात कोणूच घेयना. खंयच्याच आतांय बाकीचे कडेन जात्रा सेलिब्रेट जाता आसतल्यो, तेंच्यांनी सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगाचो नॉर्म पाळचो. ताची खूब मोठ्या प्रमाणात जरी जात्रा जाता आसत जाल्यार लोक खूब कमी प्रमाणात त्या जात्रांक आसतात. त्या खातीर तशाच पद्दतीचें सगळें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन सगळे कडेन करचें. पूण हेल्थ मिनिस्टर असं स्टेटमेंट ट्वीट बीन करप कित्याक खातीर? कित्याक सगळें कन्फ्युजन जाता, लोक मागीर फोन करतात, सगळें बोवाळ पडटा. अशें दिसना तुमकां? हांव उलयतां. मुख्यमंत्र्यान वर्साच्या निमाणे दिसा अर्थीक वर्स सोंपूंक 3 म्हयने आसतना म्हत्वाच्या खर्चीक रेव्हेन्यू खात्याची बसका घेतली. प्रत्येक खात्याची मॅनपॉवर, 5 वर्सांची स्टाफाची कामगिरी, 10 वर्सांत वर्सुकी येणावळ कितली आयल्या ताचो नियाळ मुख्यमंत्र्यान घेतलो. प्रत्येक खात्याच्यो फुडल्या वर्साचो प्लान, स्ट्रॅटजीचेरूय चर्चा जाली. महामारीच्या दिसांनी येणावळ वाडोवंक कितें पावलां उखल्लीं ताचोय मुख्यमंत्र्यान रिव्ह्यू घेतलो. खूप सक्सेसफुल मिटिंग्स आम्ही कंप्लीट केली. फक्त PWDची आणि जे मायन्स डिपार्टमेंट आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट्स हाज्यो फक्त मिटींग जावपाक शकना. बट रेस्ट ऑल डिपार्टमेंटाच्यो सगळे ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तांचे सेक्रेटरी, ऑल दे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड न्यू आयडियाज, न्यू प्लॅनिंग फॉर द रेव्हेन्यू कलेक्शन्स आणि रेव्हेन्यू हे वाडपा खातीरचा. कितलो गॅप बीन पडटा रेव्हेन्यू कलेक्शनाचो? रेव्हेन्यू कलेक्शनान कंपॅरिजन विथ द कोविडाचो इम्पॅक्ट जो आसा टील 25% ऑफ द इम्पॅक्ट हो अजूनही रेव्हेन्यू कलेक्शनाचेर आसा आणि तो दिसून येता. बट दिसता की फुडल्या 3 म्हयन्यांक तो गॅप 25% तरी भरून येता कलेक्शनाचो म्हणटा. कलेक्शन आनी स्पेंडिंगाची कशें कितें? स्पेंडिंगाचो ऑलमोस्ट फक्त देर इज अ डिफरन्स ऑफ ओनली 10% डिफरन्स. ताका बी आतां स्पीड अप दिल्या कारण मदलो फक्त इकॉनॉमिक डिवेबल आसल्या कारणान फक्त उरलेलो बाकीचो 10% स्पेंडिंग जो आसा हो भरून येतलो ह्या 3 म्हयने. हे असेंब्ली सेशन जाल्या काय फुडल्या बजेटाची तयारी जी आसा ही सुरू जातली. आतां फक्त असेंब्लीची तयारी आसल्या कारणान नेक्स्ट बट आतां पासूनच प्लॅनिंग जो आसा ऑलमोस्ट सुरू. बजेटान जितलें प्रोविजन केल्लें पळय तुमी कितलो स्पेंड? तेच सांगलें तुका 10%ाचो डिफरन्स आसा. कोविड वाशिनाच्या लॉन्चाची निमाणी तयारी चल्ल्या. लसीकरणाक मुळावे सुविधा वेवस्था उभी जाल्या. खंयचेय खिणाक देशी वाशीन येवं येता. मात वाशीन आयलें म्हूण खबरदारी सोडची न्ही. जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं हो 2020चो मंत्र. आता 2021 मंत्र दवाई भी कडाई भी. लसीकरणा वेळार अफवा पातळी येतात. विश्वास दवरूं नाकात, प्रधानमंत्र्याचो उलो. दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है. मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा.
मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं। कोविड वाशिनाचो लॉन्च तेकलो आता देशभर ड्राय रन। पंजाब, गुजरात, आंध्र आनी आसामात ड्राय रना उपरांत आता गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी फाल्यां डिलिव्हरीची रंगीत तालीम। केंद्रीय आरोग्य सचिवान घेतिल्ले उचेले बसकेंत ब्रेस्तारा प्लान थारलो। वाशिनाक लोकांचे वळेऱ्यो, वितरण, स्टॉक, स्टोरेज, डाटा कलेक्शन अश्यो गजाली ड्राय रनांत तपासतले। फाल्यां तज्ञ पॅनलाची वाशिना विशीं निर्णय घेवंक बसका। ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया। रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या एका मेंबरा आड क्रायम ब्रांचीचो देशद्रोहाच्या आरोपा खाला FIR। म्हापशेच्या लेस्टर आफोन्सोचेर हो FIR जाला। सपोर्टर्स ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे फेसबुक पेजीचेर ताणें हे हरकत घेवपा सारके कमेंट घाल्ले। क्रायम ब्रांचीन बुधवारा आरजेचो अध्यक्ष विरेश बोरकाराक आपोवन ताची चवकशी केली। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मेंबर म्हापशा रावपी लेस्टर आफान्सो आड क्रायम ब्रांचीन कलम 124A खाला देशद्रोहाच्या आरोपा खाला FIR घाल्या। गोंय भारताकडच्यान वेगळें करप शक्य आसा काय म्हण लोकांक प्रश्न विचारपी पोस्ट ताणें फेसबुकार घाला म्हण क्रायम ब्रांचीचो आरोप। फेसबुक पेज सपोर्टर्स ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो पोस्ट लेस्टर आफोन्सोचो। गोंयाक भारताकडच्यान वेगळें करप शक्य आसा आनी वेगळो देश करूं येता आसा जाल्यार आरजीक गोंयचे पुराय शासकीय अधिकार दिवचे। प्रमोदान जाय जाल्यार परत सावंतवाडी वचचो, ना जाल्यार RSSांत वचचो, तो RSSाचो एक्टिव्ह वांगडी। हो पोस्ट एडमिनान मॉडरेट करून पब्लीक केलो। ताका लागून क्रायम ब्रांचीन ह्या विशयी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष विरेश बोरकाराची आपोवन चवकशी केली। कळटा त्या प्रमाण आरजीच्या हेर कांय पदाधिकाऱ्यांकूय क्रायम ब्रांच आपोवंक शकता। तो ग्रुप एंडोस करिना, तो पोस्ट डिलीट जाता, तरी पूण एडमिनांक तुमी आपोवन त्रास करता। हांव सांगपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की हे जे गोंय इंडिये पासून सेपरेट करपाचे जे व्ह्यूज आसा ना जाल्यार कोणाचे थॉट्स आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन मात पासून एंडोस करिना। लेस्टर म्हणून एक भुरगो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन सपोर्टर म्हणून एक फेसबुक ग्रुप आसा, त्या ग्रुपाचेर तेंच्यांनी त्या भुरग्यान पोस्ट घातलेलो की गोंय इंडिये पासून सेपरेट जाता जाल्यार कितें जातलें, आनी अशें करून तेणी पोस्ट घातलेलो। तो पोस्ट जेन्ना ते ग्रुप एडमिनांच्या नजरेन पडलो तेन्ना त्या भुरग्यांनी त्या एडमिनान ते पोस्ट डिलीट केलो। तेचेर मागीर ते पोस्टाचेर कंप्लेंट, लेस्टराच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल जाली। आतां आयच्यान आमच्या भुरग्यांक कॉल लेटरां आनी क्रायम ब्रांचांच्यान फोन करपाक चालू जाले। ते आमकां विचारता की तुमी हो पोस्ट कसो अलाव केलो, ना जाल्यार तुमी हो पोस्ट केलो म्हणून ते डायरेक्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्साक ब्लेम करता। आतां आमी सांगपाक सोदता की हो जो पोस्ट आसा हो ओपन प्लॅटफॉर्माचेर तेणी घातलेलो, तो जो ग्रुप आसा तो ओपन प्लॅटफॉर्म आसलो। जेन्ना एडमिनांक तो पोस्ट दिसलो, जेन्ना एडमिनांक दिसलें की हे जे तो व्ह्यूज मांडटा, जे थॉट मांडटा, ते थॉट रेव्होल्युशनरी गोवन्स ना जाल्यार जे मॅक्सिमम गोंयकार आहा ते चडशे गोंयकार एंडोस करिना, तेन्ना तेंच्यांनी तो पोस्ट डिलीट केलो। नाल्यार हो पोस्ट खंय ना खंय तरी नॅशनल जे सेंटिमेंट्स आसा आमचे ते हर्ट करता, तेका लागून तो पोस्ट डिलीट जालो आनी डिलीट केलो। जाल्यार तरी आसतना आयज क्रायम ब्रांच आमच्या भुरग्यांक परते फोन करता, परते आपयता, तांकां कॉल लेटरां धाडटात। म्हटल्यार बीजेपी एक फियर फॅक्टर भुरग्यांच्या मनान हाडपाक सोदता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयकारांक इन्सुल्तार करपाची काँग्रेसीक संवय। काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीचो म्हणयारो आशीष कामतीच्या वादग्रस्त सोशल मिडिया पोस्टाचेर गोंयकारांची माफी मागची म्हूण आपान इश्यू केला।
कामतीन सोशल मिडियार गोंयकारांक धुकर म्हणले म्हूण काँग्रेसीचो निशेध. काँग्रेसीन खंय कामतीक काडून उडोवचो. काँग्रेस पक्ष एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणटा की आमी हेचो विरोध करता आणि ताज्या दुसऱ्या वटेन तांचेच एक वांगडी आशिष कामत बाब हे म्हणटा ते ह्या मेडिकल युजा खातीर जो प्रपोजल घातला, फायल मूव जाल्या, ताजे ते स्वागत करता म्हणून. आणि हे ते फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालून तेंच्यांनी क्लियर कट म्हटलां. हेच आशिष कामत बाब काँग्रेसीन त्यांचो बरो मोठो गाजा वाजा करून प्रवेश केल्लो आणि ते काँग्रेसीची पत्रकार परिशद सुद्धा घेता. म्हळ्यार ते काँग्रेसीचे एक मणियाळे अशें म्हणपाक जाता आमकां. हो आशिष कामत जो आसा ताणें एक कमेंट केला आणि त्या कमेंटान द पिग्स आर गोवन्स, गोंयकारांक पिग्स, दुकोर अशें म्हटलां. काँग्रेसीन हेच्या पयलीं अशें केलां, जे आमचे गोंयकार भाव भायर आसा ते संडास धुता म्हणलेले. द पिग्स आर गोवन्स, नॉट काँग्रेस. and wonder which pigs elected such pigs. Any idea? म्हणजे खंयच्या दुकरांनी या दुकरांक निवडून हाडले अशें म्हणटा. गोंयकार दुकर न्ही हे लक्षांत दवरा आणि सगळ्या गोंयकारांची चूक मागची पडटली तुमकां. काँग्रेसीन जाहीरपणान माफी मागपाची गरज आसा. सिनियर लीडर जे काँग्रेस आसा बाब दिगंबर कामत, बाब राणे हाणें एपोलोजायज करपाक जाय गोंयच्या लोकांक. हो दुकर हो जो शब्द वापरला तो कशेंच आमी सहन करपाचें ना. कुठ्ठाळे उदकाची टाकी आसा, उदक ना. लागच्या मतदारसंघात कशें पावता काय म्हणून प्रस्न. कुठ्ठाळकार बायणां PWDचेर पावले. हरमलचो अपक्ष ZP रंगनाथ कलशांवकाराचो पेडणेचो मंत्री आमदार बाबूक तेंको. वीज खात्याची परिस्थिती वायट तरी नावेले कामां केलीं म्हणून आमदार लुईजीन उपकारी. मया वांयगणे पंचायतीचे रेनोवेशन परत सुरू. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. लास्ट टायम आमी हिंगा मिटींग घेतलेली, तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें न्यू सांकवाळेच्यान पायपलायन देंवयल्या ती तेणी आमकां कोडताली एका VPK बँक केलोसीन जंक्शनार थिंगा जॉयंट मारता म्हणलेलो. हायवेचें काम जावचे पयलीं तेणें करून दिता म्हणलेलें. हायवेचें काम जालें आज पासून ते जॉयंट ना. ते म्हणटा हेजी NOC ना, रेल्वेची NOC ना जाल्यार शेतांतल्यान हाडा. फाटली 3 म्हयने जाले आमकां उदक मेळना, अजिबात मेळना. लोकांच्या घरान एक म्हयने देखून एक उदका स्नेह आसना. आमकां पयलीं प्रेशर येतालो, आतां कित्याक प्रेशर येना काय म्हणून आमकां जाण जावपा लागलें. हें सांगपाक सोदना सारकें. फाटल्या दिसांनी 2-3 फाटी शटडावन जालो, 1-2 फाटी लायटी गेली आनी ताजे खातीर मातसो इश्यू जाला. पूण ते म्हणटा की 2-3 म्हयने इश्यू जाला जी अपर एरियाचे आसा ते. सो आमी एक नवी लायन घालतात जी अलोंग द हायवे आसा आनी थंयच्यान आमी ह्या एरिये खातीर जांकां पळय प्रॉब्लेम जाता तांचे खातीर आमी टॅपिंग्स दवरिल्लें आसा, म्हणजे ती लायन जोडपाची. सो तें काम मातशें पेंडींग उरलां. एक 90 मीटर लायन घालपाची उरल्या. एक सादारणशें 1 म्हयन्या भितर तें जर काम कंप्लीट जालें जाल्यार मागीर त्या लायनी वेल्यान आमी तांकां एडिशनल उदक दिवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जाता. दोनूय आमदारां कडेन आमी रिक्वेस्ट केली की आमच्या मतदारांक एक आमच्या एका तिकीट दिवची म्हणून नांवांय सजेस्ट केल्लें आमी. पूण तेजे लास्ट ताका दिता म्हटलेली आमकां आनी दोनूय आमदारांनी दिता म्हणून आमकां एश्युरन्स दिल्ले. पूण लास्ट टायमार आमकां तेणी दिली ना. ताका लागून आमी सगळ्यांनी आमच्या कोरगांव पंचायतीन असो निर्णय घेतलो की आमी एक आमच्या भावाक रंगनाथ कलशांवकर हेका एक ना तिकीट दिली तरी सुद्दां आमी अपक्ष थंयतले. आनी तो निर्णय पार्टी अगेन्स्ट असो जाला. पूण आमचो सपोर्ट हो बाबूक आसात. सपोर्ट म्हणजे आतां तांकां पेडणे मतदारसंघ जर धरलो जाल्यार कोरगांव हो म्हाजो गांव आसा आणि कोरगांव म्हाजो गांव आसल्या कारणान म्हाका दिसना की तेणी कांयतरी हयसर स्पेशल म्हाज्या ह्या गांवांक लागून कांयतरी स्पेशल कोणाक तरी सांगूंक जाय. तेणीचो प्रचार जर म्हाज्या हांवें सुद्दां केलो जायत जाल्यार कोरगांवान त्या प्रचाराक म्हाका दिसना कोण बळी पडले अशें. कारण काय त्या प्रचारा पश्चात लोकांक म्हाजी वळख जास्त आसली. तो आतां प्रत्येकान आमचे जे युनिटीचे काय थरयतले. बाबू बरोबर आसले जाल्यार आमी बाबू बरोबर आसतले. मोडेर खुबशे न्यू मेगा प्रोजेक्ट येयले, मांडपांतूय येयले. आनी मेगा प्रोजेक्ट येयले म्हणटकूच जी एक्झिस्टींग इलेक्ट्रिकल कन्ज्युमर आहाय तांकां पावर प्रॉब्लेम जाता. फाटल्या कांय वर्सांक जरी तरी डिपार्टमेंटान खुबशे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहाय. पूण तरी आसतना
I am grateful to the minister as well as to the officials. तेणी म्हाका उणे म्हणे ते 20-25 सुमार न्यू ट्रान्सफॉर्मर दिले आनी न्यू ट्रान्सफॉर्मर आमी घालीत आहाय. म्हणजे 65 crores हो न्यू प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड केबलिंग आनी तेच बरोबर 100 न्यू ट्रान्सफॉर्मर येतले. हें जर जालें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक वा 10 वर्सांक लायटीचे प्रॉब्लेम आसपाना. आनी दुसरो म्हणजे न्यू इलेक्ट्रीक सबस्टेशन हो प्रोजेक्ट 15 कोट्यांचो आमी टेंडर केला, फायनलायज जाला. कोंकण रेल्वे जो अंडरब्रिज आहा थिंगा 6.3 मेगावॉट आहलो, आता आमी आनीक 10 मेगावॉट वाडयलाय. मागीर पंचायतीचो कॉन्ट्रॅक्ट 2018 दिल्लो गेलो, ताचें काम चालू आशिल्लें. तर एक कोविडाच्या महामारी भितर तांचें काम बंद पडलें. लास्ट एक वर्षभर तांचें काम बंद आशिल्लें. आता तांकां मुद्दाम तांकां फाटल्यान लागून आतां काम सुरू केल्लें आसा आनी ताणें सांगलां की बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करतले. वयर हॉल आसतलो, सकयल तांचे शॉपां आनी ऑफिसर जे चालू आसलें बांदकाम, ते बांदकाम स्लो डावन जाल्ल्या कारणान आमी आमच्या आमदारा कडेन अप्रोच जाले. त्यांच्या हितून हस्तक्षेपानुसार हांगासर 2-3 दीस जाले परत जे कितें नूतनीकरण जावपाक जाय आसलें तेका चालना मेळिल्ली आसा. गोंयचो 14 वर्सांचो लिओन मेंडोन्सा भारताचो 67वो चॅस ग्रँडमास्टर. ताणें इटालींत फायनल नॉर्म जिखलो. नोव्हेंबरांत पयलीं बुदापेस्टांत ताणें पयलो नॉर्म जिखिल्लो जाल्यार दुसरो इटालींत जिखलो. कोस्टल स्टेटीचो हो दुसरो ग्रँडमास्टर. हाचे पयलीं अनुराग मामल गोंयांतल्यान ग्रँडमास्टर जाल्लो. भारतांत तो 48वो आशिल्लो. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. नव्या वर्साची सगल्यांक परबीं. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.